दीस शनिवार, फेब्रुवारीची 14 तारीख 2026. पहिले वाचप, रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 12 वळ 26 तावन 32 पर्यंत आणि अध्याय 13 वळ 33 तावन 34 पर्यंत. जेरेबोवाम आपणा इतल्याक चिंतूंक लागलो. राजवटकी दाविदाच्या घराण्याक पाटी मेळटली. हो लोक आतां जेरुसलेमांतल्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बलिदानां भेटोवंक वसत जाल्यार ह्या लोकांचीं काळजां तांच्या धन्या जुदाच्या राया रेहोबोवामांतय परततलीं आनी तीं म्हाका जीवशी मारतलीं. ह्या विशयान सलह घेतल्या उपरांत ताणें भांगाराचीं 2 वासरां केलीं आनी लोकांक म्हळें, तुमी जायतो काळ जेरुसलेमाक वतल्यात. इस्रायेला, हांगा आसा तुजो देव. जाणें तुका इजिप्तांतलो भायर काडलो. ताणें एक वासरू बेतेलांत दवरलें आनी एक दानांत. हें पातकाक कारण जालें, कित्याक लोक बेतेलांतल्या आनी दानांतल्या ह्या वासराशी गेलो. ताणें उंच सुवात्यांनी पुजेस्थानां बांदलीं आनी लेवी वंशा भायल्या लोकां मदल्यांक याजक केलें. जेरोबोवामान 8व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा जोदान चलोवचे परबेपरी बेतेलांत एक परब थारायली. ह्या संदर्भार तो वेदीचेर चडलो आनी आपणे केल्ल्या वासराक ताणें बली भेटयल्यो. ताणें उंच सुवात्यांनी बांदलेल्या पुजेस्थानाच्या याजकांक बेतेलांत सेवा करूंक नेमले. ह्या घडिता उपरांती जेरोबोवामान आपलें खोटेपण सोडलें ना. बगार ताणें उंच पुजेस्थाना पसत सामान्य लोकां मदल्यांक विंचून याजक केले. खुशी आसलेल्या हर एकल्याक अभिषिक्त केलो आनी तो उंच पुजेस्थानाचो याजक जालो. हें जावन आसलें पातक जेरोबोवामाच्या घराण्याचें आनी ह्या पातका खातीर ते पृथ्वी वयले काडून ताचो सत्यानाश जावंक जाय आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 106 तावन 7 AB 19 तावन 20 21 तावन 22. श्लोक. तुजे पर जेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. आमच्या पुर्वजां परी आमी गुन्यांवकारी जाल्या. आमी खोटेपणां दारलें आनी अपराधी जाल्या. आमच्या पुर्वजांनी इजिप्तांत आसतना तुज्या विस्मितांची बेपारवा केली ना. श्लोक. तुजे पर जेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटलें. कडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक ती सरपडली. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो. तण खातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. श्लोक. तुजे पर जेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत महत्कार्यां, हामाच्या देशांत अद्भुतां, तांबड्या दर्या लागसर आजापां केल्ल्या देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. श्लोक. तुजे पर जेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सामार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळ 1 तावन 10 पर्यंत. त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार व्हड एक लोकां जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवां आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसांतावन म्हजे सांगाता तीं रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशीं घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर तीं तंग जातीत. तांचे मदलीं थोडीं पयस तावन आयल्यान. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा
हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून ताणीं जाप दिली. तितल्यार लोकांक दडणेर बसोवंक ताणें फरमायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्घां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्ल्या उपरांत त्योय लोकांक वांटूंक सांगले. ती सगळीं जेवलीं आनी दादोशीं जालीं. खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 धालीं भरलीं. जेवल्लो लोक चड उणे 4000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं आनी तो आपल्या शिसा सांगाता मचबार बसून दालमनुथा गांवाक पैण करून गेलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सुवार्तेंत लोकांचो व्हड जमो जेजूची शिकवण आयकूंक एकठांय जाल्लो. लोक 3 दीस जावन जेजू सांगता ताची शिकवण आयकून आसलो जाल्ल्यान उपाशी आसलो. तांकां जेजूची शिकवण सोडून वचूंक मन नातलें. तांकां तांचे कुडीची आनी भुकेची पर्वास येत नातली. हें पळयल्यार जेजूक तांचे सुरसुरे भोगतात. जेजू हांगासर लोकांक खाण जेवण दिवचे विशीं शिसा लागीं उलयता आनी तुमचे लागीं कितले उंडे आसात म्हणून विचारता. जेजूक असर हें करचें कांय कश्टांचें न्हय आसलें, पूण लोकांचें उदार मन पारखुंच्या इराद्यान तो अशें विचारता. अशें जेजूक जमलेल्या लोकांक तावन 7 उंडे आनी थोड्यो मासल्यो मेळटात. उदार मनान ताणें ते उंडे आनी मासल्यो दिल्ल्यान आनी जेजूच्या बेसांवान स्त्रियो आनी भुरगीं सोडून 4000 लोक दादोशी जेवन खावन मागीर 7 धालीं उरतात. आज आमकां हर एकल्याक उदार जावचें आपोवणें आसा. देव आमचें थंय उदार जाला देखून हांवें हेरां थंय उदार जायचें. आमी हेरां थंय उदार जातना जायतें बरेंपण आमकां लाभता. दिल्ल्यांत आमी घेता. आमी दाखयल्ल्या त्या उदारपणा वरवीं आमकां तशें हेरांक संतोश मेळटा. आमचें उदारपण हेरांक बरें करता, मात न्ही ताचे वरवीं देवाचें बेसांव आमकां लाभता.